सध्या काळाचो 15वो आयतार शुभ वार्ता लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इरादान म्हणालो, मेस्त्री, सासनीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तूं सो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत सोडतलोय. पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, पेलो म्हळ्यार कोण? जेजून ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवोन वेतना चोराच्या हातान सांपडलो. तांणी तांचे सगळे नागयले, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवोन वेतलो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेक चलतच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेक सोल्लो. ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयाक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक चात्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा चात्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर चोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यांनी जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वय आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतार हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसाना, पगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात तांचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो बागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार फळ दिता आनी तांची पानां केदींच बावनान. जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. पूण कोटे मनीस तशे न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी. देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना तारो आनी नितीवंताच्या सभेन पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितीवंताची वाट सरेस्पोर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता.